56th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोंयांत चालू आसा आनी जेन्ना आमकां खबर आसा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया गोंयांत जाता तेन्ना गोवन फिल्मां खातीर एक वेगळें सेक्शन आसता. तशेंच आमी पळयता की फाटल्या कितल्याशा वर्सांनी आमची जी गोवन फिल्मां आसा ती इंडियन पॅनोरमा मेरेन सुद्दां पाविल्ली आसा. आनी जेन्ना आमी इफ्फी बद्दल उलयता तेन्ना आयज आमचे वांगडा एक अशें व्यक्तिमत्व आसा जांच्यांनी हे इफ्फी ऑर्गनायज करपाक कितलींशी आपली वर्सां दिली, आपलो एक्सपिरियन्सूय ते इफ्फी घडोवन हाडपाक दिलो. अशें व्यक्तिमत्व आमचे वांगडा आसा राजन बाब तालक. आनी ह्या वर्सा तांचे फिल्म आसा ते स्पेशल गाला प्रिमियराक क्लाउदिया हे फिल्म आसा. सर इंडियन फिल्म आमी म्हणटा आनी जेन्ना गोवन फिल्मां म्हणटा तेन्ना केन्ना आमी अशें चिंतूक नाशिल्लें की अशा तरेचे आमची फिल्मां जातली आनी अशी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक ह्या लेवलाचेर पावतली. सुरवात तुमचे कडल्यानूच जाली. इफ्फी जेन्ना गोंयान आयले तुमी खूब वर्सां इफ्फी खातीर काम केलें. थंयसर आमी पळयलें की तुमची फिल्मां जी आसा ती इफ्फीन परत परत अशीच येताली. अशेंच न्ही की फक्त गोवन सेक्शनान ती मेन फेस्टिवलाक सुद्दां आसताली. आनी ह्या वर्सा तुमचें क्लाउदिया हें फिल्म आसा. सो कशें कितें दिसता आनी फिल्मा बद्दलूय मातशें आमकां सांगा. नाही, फिल्मां रायट फ्रॉम इफ्फी जालो म्हणजे म्हजी पयली फिल्म जेन्ना गोंयान इफ्फी आयलो तेन्ना म्हज्या मनान हेंच आयलें की इफ्फी गोंयान येता आनी गोंयचें फिल्म ना. अशें करून आलिशा फिल्माचें निर्माण जालें. आनी थँक्स टू आवर लेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बाब मनोहर पर्रीकार ताका लागून ते आमचे पयली इफ्फीक इंडियन प्रिमियर जालो. आनी ताजे नंतर ताका नॅशनल एवॉर्ड मेळ्ळें आनी मागीर एक वेगळो प्रवास सुरू जालो. ताजे नंतर दुसरें फिल्म नॅशनल एवॉर्ड मेळ्ळें, तेही इंडियन पॅनोरामान दाखयले. म्हणजे आज पर्यंत हांवें 8 फिल्म केल्या तितली सगळी फिल्मां आयदर इंडियन पॅनोरामा किंवा इंडियन प्रिमियरा जाला. फर्स्ट टायमूच असो तरेचो वर्ल्ड प्रिमियरान करपाचो गाला प्रिमियर ताणें आमकां आपोवणें केला आनी ते आमची फिल्म दाखयता. आनी एकूय फिल्म पायलट म्हणून तेंय सिलेक्ट जाला. सो ही खरी म्हणल्यार सगळ्या गोंयकाराक खरी खूब प्रावड फिलींग येवपा सारकी गजाल आसा की 2 कोंकणी फिल्मां ती वर्ल्ड प्रिमियरान दाखयतात. सो ही एक खूब बरी गजाल आसा. आनी हें दाखोवन दिता की इतल्या वर्साच्या इफ्फीन 22 वर्सां हांगा इफ्फी चल्ला तातूंत गोंयांक कितें दिलें. खूब लोकांचो प्रस्न आसा की गोंयांक कितें दिलें इफ्फीन. बेश्टेच उलयता, जांकां कांय खबर ना ते उलयतात. गोंयांक खूब कितें दिलें. गोंयान 8 नॅशनल एवॉर्ड्स हाडल्या, जवळ 8 ते 9. 8 ते 9 शॉर्ट फिल्माक नॅशनल एवॉर्ड हाडल्यात. गोंयची फिल्मां हांव गोवा सेक्शन म्हणत ना, गोवा सेक्शन कुशीन दवर. इंडियन प्रिमियर पॅनोरामान येवपा लागली. सो हो सगळो इफ्फीचो इफेक्ट आसा. गोंयांत इफ्फी येवन गोंयकारांक कितें मेळ्ळें हाजो. तशेंच गोवा सेक्शनांतल्यानूय शॉर्ट फिल्म्स येवपा लागली. शॉर्ट फिल्म्स आमची भायरूय वचपाक लागली फेस्टिवलाक. इंटरनॅशनल खंयचे शॉर्ट फिल्म्स फेस्टिवलाक वतात, खुबशे फेस्टिवल थंयच्यानूय एवॉर्ड मेळपा लागले. हो सगळो खंयचो इफेक्ट इफ्फीचो. आय एम अ प्रॉडक्ट ऑफ इफ्फी. हांव सदांच सांगता, आय एम प्रावड टू से गोंयान इफ्फी आयला आनी आय एम प्रॉडक्ट ऑफ इफ्फी. सो दॅट्स वॉट हांव डन. 8 फिल्मां केल्या, एक न्ही, एक आनी 2 न्ही. सो लोकांनी ही एक वाट केल्या, पूण ही वाट खूब पयस वता. सो तांणी हाजे मुखार वचत रावचें कळ्ळें. हांव सदांच एक्सपेक्ट करता की जी म्हजी जर्नी आयल्या ताजे परस बाकीच्यांची जर्नी आनी बरी जावची. ही म्हजी खरी म्हणल्यार एक आस आसा असं म्हणतात. आनी जेन्ना आमी क्लाउदिया बद्दल उलयता सो ह्या फिल्मा बद्दल आमकां थोडी म्हायती कितें. क्लाउडिया इज अ व्हेरी ब्युटिफूल फिल्म जें सगळ्यांक आवडटलें, गोंयकारूच न्ही, बिकॉज इट हॅज म्युजीक. इट्स अ नायस म्युजिकल जर्नी ऑफ अ म्युजिशियन. ताजे बद्दल आमी ह्या हातून पोर्ट्रेट केला. टेकिंग आमच्यो ओल्ड गोल्डन मेलोडीज 1960-70 हाचे फाटल्यान 2 हेतू आशिल्लो की ती जे आमची पदां आसात, जे व्हडले व्हडले आमचे म्युजीक डायरेक्टरांनी, जे सिंगरांनी आनी रायटरांनी बरयल्ली, ती नवे पिळगेक आसा तशीच दाखोवची. नवे पिळगेन रिमिक्स आयकला आसतले, ताजे नवीन वर्शन आयकला आसतले. कितें जाता, जेन्ना ताजें वर्शन चेंज जाता मातशें मातशें ताजी फिलिंग्स वता. एक आत्मा आसता. जेन्ना पद बरयता आनी जेन्ना तो म्युजीक डायरेक्टर कंपोज करून तेन्नाचें करता, ताजो एक आत्मा आसता, ताजी एक फिलींग आसता. हें फिलींग तुमकां ह्या पिक्चरान परत एकदां पावोवपाक मेळटलें. खूब लोकांक आमी त्या पिरियडा भितरूय व्हरतले की बाबा ती आयकत तुमी पदां भायर सरता आसतना डेफिनेटली पदां गुणगुणत भायर सरतली. तशी पदां म्हणजे कोरियोग्राफ करून हिंदी पदां भशेन पदां ना, बट इट इज आमी आमचो गोंयचो कल्चर दवरून त्या फिल्मान आमी हाडिल्ले आसा. आनी ताजे बरोबर एक आमी स्टोरी सांगत वतात, एक म्युजिशियनची, जो आंतीक म्युजिशियन हू हॅज गिवन लॉट
टू दीस स्टेट ऑफ गोवा सुद्दां म्युझिशियन आसा. आणि एक आम्ही पळयता की सोनिया शिरसाट हय. ती सुद्धा या फिल्मान ह्या तांचो फिल्मांत सहभाग आसा. खुबशे जाण गोंयकार आसात. सोनिया शिरसाट फर्स्ट टायम ऑन द स्क्रीन आसा हय. बीग फिल्म. मुकेश घाटवळ जे म्युझिक डायरेक्टर गायक आसात तेही फर्स्ट टायम ह्या हातून मेन रोल करतात. उमार लॉयला पेरेरा होही एक म्युझिशियन आणि सिंगर बरे पैकी तोही काम करता. तशेंच आमचे लुलू फॉर्ती जे गायक सगळे जाण वळखता. शी सिंग्स ब्युटिफूल कोंकणी सॉंग. तेही ह्या पिक्चरान काम करता. डॉक्टर ड्युबर्ट गॉमिस आसा, डॉक्टर जितेंद्र नगरशेकर आसा, 2 भुरगीं आसा काम करतात तातूंत भितर. सो हे एक वेगळे तरेचे सिनेमा लोकांक पळोवपाक मेळटा आनी तो लोकांक खूब आवडटलो. लोकांक इतलें सांगता की इफीक लिमिटेड सीट्स आसतात 27 जाले. जर सीट मेळना निराश जायनाकात. 19 डिसेंबराक रोखडोच फिल्म सगळ्या गोंयांत थिएटरा भायर लागतलो. थंय वचून पूण मुद्दम हो पिक्चर पळयात. तुमच्या भुरग्यांकूय दाखयात. काय म्युझीक प्लेज अ इम्पॉर्टंट रोल इन गोवन. गोंयच्या सगळ्या लोकां मदीं रक्तान म्युझीक आसा, रक्तान अभिनय आसा अशें आमी म्हणटात. हें खरें आसा. हे पिक्चरूय दाखोवन दितलें. म्हणून तुमी ह्या यंगर जनरेशनाक घेवन मुद्दम ह्या पिक्चराक येवचें ही म्हजी सगळ्यां कडेन मागणी आसा. आणि सर आमी जेन्ना अशें म्युझीक आणि फिल्म आणि गोंया बद्दल उलयता तेन्ना आमचे कडेन एक व्हडलें एग्जाम्पल आसा नाचुया कुंभासार. जे एक अशें म्युझिकलूच फिल्म ते खंयच्या पावंड्याचेर पावले ते आमी पळयता. तेज्या मागीर आतां क्लाउदिया सारके आनी येदे व्हडले दिग्गज कलाकार तुमी सगळे आमकां लोकां मुखार हाडले एक फिल्मान. सो म्हाका दिसता खऱ्यांनीच त्या लेवलाचो तो फिल्म आसतलो. सो जे आमचे दर्शक तुमकां पळयता तांकां कितें सांगचें. कारण आमी अशें पळयलें की इफ्फीची सुरवात अशी जाली की गोंयांत जाता म्हणून गोवन फिल्मांक खंय तरी जागो दिवचो. थंयच्यान वचून आमची आयज गोवन फिल्मान आपलो स्वताचो जागो ह्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक केला. सो जे आमचे दर्शक आयज तुमकां पळयता तांकां तुमी कितें सांगशात. हांव म्हजी फिल्मां गोंयकारांनी पळयल्लीं आसा. हाजे वेळार ओ मारिया सारके फिल्म सिल्वर जुबली जे हांगा खंयच्याच हिंदी फिल्म पसून जालें ना. सिल्वर जुबली तें ह्या गोंयकारांनी सिल्वर जुबली करून दाखयल्लें आसा. तशेंच म्हाका खबर आसा की क्लाउडिया फिल्म ते गोल्डन जुबली करतले. इतलें तांकां आवडटलें. कित्याक गोंयकाराचो म्हजेर विश्वास आसा. गोंयकाराचेर आपल्या सिनेमाचेर विश्वास आसा. गोंयकाराक आपल्या कलेचेर विश्वास आसा. सो एक जेन्ना गोंयकार थिएटरान येवन पळयतले तांकां तांच्या मनांतलोच एक भाग ह्या पिक्चरान दिश्टी पडटलो आनी तांकां तो खूब खूब आवडटलो. सर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी हरशीं खूब बिजी आसता पूण इफ्फीच्या निमतान तुमी आमकां मेळ्ळे. तुमच्या फिल्मा निमतान तुमी आमकां मेळ्ळे. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या फिल्मा खातीर तुमकां ऑल द बेस्ट म्हणटा. थँक्यू.